फॉर्मॅलिन इन फीश इशूचेर आम आदमी पार्टी पयल्या दिसाच्यान मागता की एक प्रॅक्टिकल सोल्युशन दिवचो, पॉलिटिकल सोल्युशन आमकां नाका. जेन्ना 12 तारखेक हो इशू निर्माण जालो आनी FDA सकाळीं सॅम्पल्स पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आनी सांजचे विदीन परमिसिबल लिमिट्स मेळ्ळे तेन्ना आमकां कळ्ळें कितें तरी गडबड आसा. ह्याच FDAन मॅगी नूडल्साच्या कॉन्ट्रोवर्सी वेळार अशीच गडबड केल्ली आनी घाईन खंयच्या तरी प्रेशरान येवन क्लीन शीट दिल्ली. तेन्ना आम आदमी पार्टीन परत हो मुद्दो वयर काडिल्लो आनी FDAची पॅरंट बॉडी जी आसा FSSAI, फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, तांणी FDAची क्लीन शीट रिफ्यूट केल्ली मॅगी नूडल्साच्या वेळार. अशेंच आमी त्या दिसा FSSAI एक ईमेल धाडली आनी तांकां सांगलां अशें जालां, तुमी मातशें हातून इन्व्हेस्टिगेशन करात. काल आमकां FSSAIचे एनफोर्समेंट डिरेक्टरेटांच्यान रिप्लाय आयली. तातूंत डायरेक्टली सांगिल्लें आसा की देर आर नो प्रिस्क्रायब्ड लिमिट्स फॉर फॉर्मॅल्डिहायड इन फीश अँड फीश प्रॉडक्ट्स आनी इट इज नॉट परमिटेड एज एन एडिटीव ऑर अ प्रिझर्वेटीव. सो FDAन जेन्ना म्हळें की देर इज फॉर्मॅल्डिहायड इन परमिसिबल लिमिट्स, दे स्ट्रेट अवे लायड. आमकां विचारपाचें आसा, परत आमी हो प्रश्न विचारता, कोण उत्तर दिना. FDAचें ऑफीस पुलीस प्रोटेक्शना सकयल कित्याक आसा? FDAचे कोणूच पर्सनल सायटीर वचून इम्पोर्टेड फिशाचे ट्रक्स येता ताचेर इन्स्पेक्शन कित्याक करिना? हू इज इंटरफियरींग विथ द फंक्शनींग ऑफ द FDA? FDAचें आज काम आसा की गोंयकाराचे भलायकी सांबाळपाची, तें आज काम जायना. टुडे गोवन्स हेल्थ इज एट रिस्क. आज असेंब्ली चल्ल्या. आमी परत एकदां मागता BJP आनी काँग्रेसा कडेन तुमची नाटकां बंद करा आनी गोंयकाराक कितें तरी उत्तर दियात.